मोपा विमानतळाच्या EIA रिपोर्टाचेर सुनावणी कडक बंदोबस्तात प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मोपा पठाराचेर आयतारा आदेश लागून घेतली। मात सुनावणी सरकार पक्षान हायजॅक केल्ल्यान गटागटांनी शक्ती प्रदर्शन करून सुनावणेची निमणी जाहीर सभा जाली। मात सुनावणेक मोपाच्या विरोधकां परस समर्थकूच चड दिसले। मोपाक थंयच्या धनगरांनी ताच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न काडून विरोध केलो। ताचेर तांच्या मोपाच्या समर्थकांकडेन मातशें वाजलें। मोपाचे समर्थक लोकांनी EIA रिपोर्टाचे मसुद्याक तेंको दिलो। पेडणेकारांचेर कितें बशीद मारपा येयला, पेडणेकार भावान कितें प्रॉब्लेम करपा येयला, पेडणेकार भावान समजोवचें हांव तुका प्रॉब्लेम करपा येयला। आयज हो एअरपोर्ट नागमोळान 2006 चर्चिलालेमांव ऑब्जेक्ट करपी आनी चर्चिलालेमाची खबर सगळ्यांक आहा, पूण जेन्ना एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट पळय आहा तातूंत केला तो कांय प्रमाणे आमकां एक बूक धाडपाचो आशिल्लो। म्हाका तरी तुमगेलो बूक मेळ्ळो ना, पूण काल हांव एक कडेन मिटिंगे कडेन म्हाका कळ्ळां की हिंगा जनावर ना म्हूण जेन्ना आज बाबा सांजीत कांबळेन सांगिल्ले प्रमाणे हिंगा जनावर आहा, पूण एकूच हांव हिंगा पेरणे चोवपा येयलो कित्याक ते एनवायरमेंट इम्पॅक्ट हेजे रिपोर्टाचेर सांगलां की बेंगालाचो कोलो आहा म्हणटा, बेंगालाचो कोलो, बेंगाल फॉक्सीस। हांव म्हणटा हिंगा बेंगाला फॉक्स कोण हाडलो? आमची तरी गोंयची फॉक्सीस तरी डेली गेल्या, पूण बेंगाला फॉक्स गेली ना। हांव तो चोवपा येयलो ह्या कामू बेंगाला फॉक्स ह्या कामां। तर हांव सांगता म्हाका चड उलोवपा नाका की सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीन क्लियरली सांगिलां 2 एअरपोर्ट जायना, एकूच एअरपोर्ट म्हणून त्या पासत हांव येयलां ऑब्जेक्शन करपाक। आनी म्हाका खबर जाय दाबोली एअरपोर्ट भायसून जर कितलेंय दुखता म्हणून सांगलें आनी बांग लायलो सुद्दां जाल्यार जावचें ना तें बरें, कित्याक तांकां रोगूच जावना जाल्यार तांकां बांग कित्याक आनी कित्याक खंयच्या डॉक्टरा कडेन जावचें ना। आतां हांव पयलो मुद्दो घेता तो म्हटल्यार पर्यावरणाचो जो रिपोर्ट आमकां आतां पयलीं सुरवातीक बसना फुडें स्क्रिनीचेर दाखयलो, तेतून ज्यो त्रुटी आहा, ज्यो सगळे चुकीच्यो बाबती आहा त्यो हांव सगळ्यांच्या नजरे फुडें हाडूंक सोदतां। पयली गजाल म्हटल्यार जो पठार आहा पळय त्या पठाराचेर जी जाय ती जनावरां आहा, पूण जो रिपोर्ट आहा त्या रिपोर्टान त्या जनावरांचो तसो उल्लेख केल्लो ना। ज्या प्लॅटोचेर वाघ, गवेरेडे, सोंशे, भेकरी अशी जी जनावरां आसता तेका लागून आनी जायती जनावरां आसूं शकता। हांव प्रत्येकाचें जर नांव घेवंक वचत जाल्यार ते खूब टायम पावचो ना, तेका लागून जनावरां आसा ही म्हाका दाखोवपाची आहा। ह्या प्लॅटोक लागून जे उदक सिपेज जाता, जे उदक पावसाचें जिरता, त्या उदकाचेर डिपेंडिंग मिनिमम म्हणजे आमी स्टडी केला ते भाशेन 40 झरे आहात डिपेंडिंग, आनी वर्साची 12 म्हयने ते व्हांवता, केन्नाच बंद नासतले। नाल्यार कोणी सांगचे हे फड म्हणून, जाल्यार आमी चॅलेंज करून वीक तेचो रिपोर्ट करून हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हाडून दिवं शकता। हे भाशेन आता तिसरो प्रश्न म्हणटा की रिपोर्टान अशें आहा की झाडां ना जी झुडपां आहा पळय ती झुडपां मारली जाल्यार प्रश्न मिटलो म्हणटा ते। जाल्यार गव्हर्नमेंटान जे लँड एक्वायर केला म्हणटा, गव्हर्नमेंटान लँड एक्वायर केला पळय तेतून अवॉर्ड कॉपीनूच दाखयता करोडांनी रुपयांचे झाडांचे व्हॅल्युएशन केला, जाल्यार हेंकां झाडां दाखोवंक जाय। आनी गव्हर्नमेंट जेन्ना व्हॅल्यू करता तेन्ना हेंकां झाडां दाखोवपाची आनी सेपरेट गरज आहा? हेंच्यांनी झाडां पळोवंक ना जाल्यार सारकी पळयात। आनी ज्या जाग्यार झाडां ना त्या जाग्यार हियरिंग हाडला हांगा 1 किलो रोड करपाची गरज नासली। ज्या जाग्यार झाडां ना थंय हाडून रोड हियरिंग करपाचें ठरयलां। आमी जाय जाल्यार जागो थंय दिता। एक्चुअली एक गव्हर्नमेंटाचे म्हटल्यार पब्लिकेचे पैसे मोडल्या, कित्याक मोडल्या? अशा जायत्यो गोष्टी आहा म्हणून म्हणटा
लिंक जावपाक ना आणि जाले आणि जर लादले जाल्यार अशें दिसून येतलें की पॉलिटिकल थोडेशा लोकांक लागीं धरून ह्यो गोष्टी आमचेर जाणून बुजून खबर आहा हांकां सगळें आसा म्हणून तरी आमचेर घालून सोडटात हे सिद्ध जालें हे जाल्यार पर्यावरणा बाबतींत गोष्टी आता टेक्निकली म्हणटा जर तुम्ही टेक्निकली जाल्यार मोपा एअरपोर्ट जर बांदपाकच जाय जाल्यार अशें दिसता आमकां लोकांक की ह्यो एअरपोर्ट बांदलो म्हणून खंयच्या लोकांची उदरगत जातली ती सांगची खंयच्या लोकांक सर्विस मेळटले म्हणटा पळय ते चुकीचें कारण हो प्रोजेक्ट फूल पी 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 सगळो प्रायवेट केन्ना ह्या सरकाराक न्हू तर भारत सरकाराक सुद्धा सांगूंक कळचें ना की बाबा रे आपूण सर्विस कोणाक दितलो कारण हे दलाल आसात दलाल फक्त जमीन एक्वायर करप आणि कोणाच्या तरी घशात घालप हे तेंचे हे हा खरें चित्र आणि हे कोण तरी सपोर्ट करू म्हाका पडलेलें ना पूण हांव म्हणटा की जेन्ना आमी आडायता पळय मोपा प्रोजेक्टाक लागून आनी जायते प्रोजेक्ट आहा आनी मागीर मोपाचो जेन्ना जागो एक्वायर जातलो आनी जेन्ना मोपाक मान्यता मेळटली म्हणटा पळय त्याच्या उपरांत ते प्रोजेक्ट जर ना जाल्यार एअरपोर्ट चलचो ना म्हणून ते प्रोजेक्ट जेन्ना जातले तेन्नाच एअरपोर्ट चलूंक शकता म्हणून सगळो एक्वायर जातलो सगळो गोवा एक्वायर जातलो आनी त्या टायमार आमकां गाळी सगळे हेच गोंयकार बाबा रे कित्याक तुमी करून दिल्लो आतां आमी मेले आमच्या खुबश्या लोकांची घरां वयता जमनी वयता पूण तेजो दर गव्हर्नमेंटान एकदम कमी दिल्लो आसा 20 रुपया 40 रुपया एकदम कमी दरान आमच्या गव्हर्नमेंटान दर दिल्लो आसा हो दर वाडोवन दिवचो गव्हर्नमेंटान ही आमची मागणी आसा दुसरो विशय असो आसा आयज इन्व्हायरमेंट क्लिअरन्सा खातीर ही मिटींग आपयल्ली आसा हे गव्हर्नमेंटान इन्व्हायरमेंट कमिटीक लाखो रुपया खर्च केल्ले आसा हे आयज गव्हर्नमेंट मूर्ख आसा काय आम्ही सामान्य लोक आमकां चड इन्व्हायरमेंटाचे हेचे तेचे कळना पूण एकूच कळटा हांगासर जर बॉक्सायड जर जाल्ली तर त्या धुल्ल्यान आमी आज आमकां रावचें पडटा म्हाजे तर अशें म्हणलें आसा की ह्या मायनिंगाच्या धुल्ल्या पेक्षा आमकां एअरपोर्ट खूब परवडलो There are terms of reference, but when we are planning, we can go ahead of terms of reference if required. कळ्ळें? So पहिली गोष्ट आसा की EIA is a good document and organization for this public hearing has been excellent. I should congratulate the organization. Secondly, detailed airport study has to be carried out in future because airport study presently EIA आसा ती एक season तुम्ही consider केला. You have considered one. I feel at least 2 season cycles should be considered. पूर्ण गोंयचो विकास जावचो एकमेव ध्येय घेवन तुम्ही हांगा बशिल्ले आसात तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं आयच्यान खऱ्या दिसा गेल्या 8-9 वर्सां आमी जो मोपाचो लढो हांगा उबारला हो सगळो यशस्वी जावपाची ही एक पाऊल फुडें आसा आनी हे जावपा खातीर हेका सगळ्याक तुमी कारणीभूत आसा तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा पीपल्स ऑफ मोपा ह्या संघटनेच्या वतीन पीडित सगळ्या लोकांक योग्य तो मोबदलो मेळचो तांचे सगळे प्रश्न घासास रावचे म्हणून पीपल्स ऑफ मोपा ही संघटना वावरत आसा इथले शेतकरी काही लोकांची लाखो जमीन ताब्यात आपण घेतात पुढे जातील हा ज्यावेळी एखाद्या इरिगेशन प्रोजेक्टसाठी जमीन ताब्यात घेतली जाते त्यावेळी शेतकऱ्यांना पर्यायी शेतीसाठी जागा दिली मी मागणी करेन की जे शेतकरी जमीन दाते आहे अशा माणसाला अशा शेतकऱ्यांना काही किमान स्वरूपाची जमीन ठिकाणी जमीन ज्या ठिकाणी आहे ती जमीन शेतकऱ्याला वाटून द्यावी त्याला आजच्या In this report, impact of the airport, आता कितें एअरपोर्ट येयलो म्हणटो ते कार्पेट एरिया बंद जातली ते उदक वयतलें ते दिवंक जाय आमी पेडण्याचे लोक आमची खात्री आहा की मिठी रिवर ते उदक पावस येयलो ते
धाकटे वॉटर रिजर्वायर्स समोरचे ना ते सोडून फ्लडिंग जातले डाऊन. दिस इज द प्लॅटो that is down. So we have to bother about what is this when the rain comes on the people. I request you to please be brief. No, my dear, we must, the environment impact assessment report is very cursory, doesn't look into the whole aspect, how it will affect the people of Mopa. So it is very important that even the jobs and things which is going to be given to the people, that is the question raised. Does not permit to maintain the status of the legality to these proceedings. I want to ask the project a question to the project proponent. One, whether this was advertised properly in Goa. If so, what are the newspapers in which the advertisement was made? Point number 2. There are two buffer zones. Buffer zone 5 km and buffer zone 10 km. Was there any EIA report submitted in the Gram Panchayats which comes under 5 km area and 10 km area? And if the advertisement was made in the newspapers of Maharashtra, could you kindly please give me the names of the newspapers in which this was advertised? The cumulative of this whole thing is that if it is not, because as far as I know, all those core zone and buffer zone areas, especially 5 and 10 kilometers, I visited the panchayats wherein I found that no EIA was submitted to this. In absence of no submission of these EIA reports, or not advertising in those local papers, this public hearing does not attain any legal sanction as far as the notification on the same project or any other project is concerned. Yeah. The next thing, these are my legal points. The legal points. If this is not being done, no EIA submitted to the core zone areas, then this public hearing cannot take place. This is my submission. The next thing is that project proponent is again and again referring to point number 4 and saying that it has been as per the terms of references. But he has not answered how come this plateau has a Bengal tiger. How come this plateau has a Bengal tiger? So next thing is very simple. The question to the engineers who have been doing this whole project, how long they were here in Pegne on this plateau region to carry out this study? How long they stayed here, whether they stayed here daytime, night time. Second thing is that the EIA report does not contain